आयज जी जबाबदारी आणि रिस्पॉन्सिबिलिटी जी सिर्वेज डिपार्टमेंटाची म्हाजेर दिल्लेली आसा आणि आयज तेजो हांवें चार्ज घेतलेलो आसा आणि म्हाका दिसता की आयज एक खंय तरी एक इम्पॉर्टंट आणि एक मोठी जबाबदारी आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान म्हाजेर सोपयलेली आसा। कित्याक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आयज जे सिवेज डिपार्टमेंट आसा हे सदांच जो PWDचो मिनिस्टर आसतालो तोच चेअरमॅन आसतालो आणि ही गेली आता कितलोसो टायम जालो आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेजो चेअरमॅन आसलेलो। बट आयज खंय तरी जे हांव म्हणटा एक इम्पॉर्टंट तेका लागून म्हाका दिसता जी जबाबदारी आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान दिल्लेली आसा म्हाका एक इम्पॉर्टंट कॉर्पोरेशन म्हाका दिसता ते घेवन जो उरलेलो टायम आसा तेजे भितर तेका जस्टीस दिवपाक लागून आणि ते पूर्ण काम करपाक लागून जे पर्यंत म्हाजे कडेन प्रयत्न जातले ते प्रमाणे हांव करतलो। आणि खंय तरी म्हाका स्वताचे आणि आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे पार्टी प्रेसिडेंटाचे यांचो पुरो सपोर्टान म्हाका दिसता जी सिर्वेजीचो इश्यूज आसा ऑल ओवर गोवा जाता त्या प्रमाणे हांव तो सॉर्ट आउट करपाक लागून म्हाजो प्रयत्न आसतलो। सो टाइम मेळना फक्त 1.5 वर सुमार मेळटलो तुमकां मेळोन सो तुमकां दिसता इतको टाइम पुरोसो आसतलो पळय ऑलरेडी सिवेज डिपार्टमेंट हांवें तुमकां सांगित आसता की ते इम्पॉर्टंट कॉर्पोरेशन एक म्हत्व आसा ते कॉर्पोरेशन तेजी कामां ऑलरेडी स्टार्ट जाल्लेली आसा। कित्याक आयज आमी पळयता की आतां म्हाजे कडेन जे एस्टिमेट्स येयलेले आसा जे ऑलरेडी पर्वरी 20 MLDचो वर्क जे आसा STPचे ते स्टार्ट जावपाचे आसा। त्याच प्रमाणे कुर्चोरे 5.50 MLDचे तेवूय स्टार्ट जावपाचे आसा। मागीर बांदोरा 15 MLDचे, मागीर कुर्ती 8 MLDचे, मागीर रायबंदर अशे कितले कडेन हे प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट जावपाचे आसा। म्हणजे इन नेक्स्ट 6 मंथा भितर हे सगळे स्टार्ट जावपाचे आसा। सो हेज्या पयलींचे कंप्लीट स्टार्ट ऑलरेडी जाल्लेले आसा, थोडे कंप्लीट जाल्लेले आसा। दीस आर द न्यू प्रोजेक्ट जे आमचे स्टार्ट जावपाचे आसा। सो म्हाका दिसता STPचे जे प्लांट्स हे येवपाचे आसा आणि जे हिसपान मोठो प्रोग्रेस कित्याक हो एक इम्पॉर्टंट आणि त्याच प्रमाणे हांवूय अपील करता आमच्या आख्या लोकांक स्पेशली कित्याक बाबा जी कनेक्शन आसा ती कनेक्शनां लोकांनी घेवची म्हणून खुबशे लोक कशे आसा आमचे कनेक्शन घेयनासतना रावता। सो हांव मागता तांकां सगळ्यांनी सर्वीस कनेक्शन ही घेवची पर्सनली हांव तांकां सगळ्यांक एक रिक्वेस्ट करता। आणि जाता त्या प्रमाणे म्हाका दिसता इवन टायम शॉर्ट आसलो सुद्दां जाल्यारूय म्हाका दिसता जे कॉर्पोरेशन आणि सपोर्टाचेर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे आणि म्हाजो स्वताचो कॉन्फिडन्साचेर म्हाका दिसता हो थोड्याशा टायमा भितर आमी खुबशीं कामां करून घेतले। हांगा पळयता तुका मेजर चॅलेंजीस आसा जशें की पळयत जाल्यार लिकेजीस चड आसा। सो कोणी उदकाचे लिकेज आसल्यार बेर करूं शकता, सिवेजीचे लिकेज बेर करूं शकता, म्हणजे पणजेन सद्या लिकेजीस पळोवपाक डेफिनेटली गौतम हांव एग्री करता। आणि म्हाका खबर आसा कित्याक फक्त पणजे न्हू हे सगळेच कडेन आसा। आणि कितें आसा मेन कितें आसा पायपलायनी ओल्ड असल्या कारणान खूब पयलींची पायपलायन ती खंयचे तरी रिप्लेस करपाची आसा। म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन सुद्दां जे कॉन्स्टिट्युन्सीनसून हांव येता मुरमाव पासून आमकां ते मेजर प्रॉब्लम आसा सिवेजीचो। सो ही ओल्ड पायपलायन असल्या कारणान आतां ती न्यू जाल्लेली आसा पळय थंयसर प्रॉब्लम ना। स्पेशली वास्को असले सिटीक खुबसो प्रॉब्लम आसा। जी पयलीं कंप्लीट जाल्लेली आसा पळय सिटी जशी मारगांव बीन हांगा खुबसो प्रॉब्लम आसा इवन तुमी म्हटलें पणजे। सो म्हाका दिसता हे जाग्यार घालपाक इट इज अ बिग चॅलेंज फॉर मी एंड आय वील एक्सेप्ट दॅट चॅलेंज। आणि म्हाका पूर्ण खात्री आसा की हे जे लिकेज सिस्टम आसा आणि जी ओल्ड पायपलायन आसा ती 100% विदीन नेक्स्ट 6 मंथ्साच्या भितर हांव करून घेतलो। आणि हांव पर्सनली इंट्रस्ट घेतलो, हांव पर्सनली वचून ते इन्स्पेक्शनाक करतलो, पर्सनली ते वचून जो विशय आसा तो सॉर्ट आउट करून घेतलो। आणि तुमकां हे फुडल्या 6 म्हयन्यात जे म्हाजें काम आसा ते तुमकां सगळ्यांक दिसतलें आणि आय वील डेफिनेटली गेट इट डन। कित्याक जी रिस्पॉन्सिबिलिटी येदोळ एक विश्वास धरून म्हाजेर दिल्लो आसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ते हांव नक्की पूर्ण करतलो। अनदर इश्यू इज दॅट ह्या दिसांनी आमी पळयला म्हणटा पळय सिवेज टँकर माफिया आणि ती सिवेज काटा आणि ते शेतान आतां थिंगा जाता। हाऊ वूड यू टॅकल दिस इश्यू? सो इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू आणि खरंच तुवें सांगलें एक बरो पॉयंट तुवें रेज केलो। बिकॉज सी वॉट एज हॅपन जे न्यू प्रोजेक्ट्स येवपाक लागलेले आसा स्पेशली आमी हे मेन आमचे सांकवाल एरियान पळयता जे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येयलेले आसा थंयसर तेंच्यांनी अजून पर्यंत सिर्वेजचो तेंचो इश्यूज आसा। जी कनेक्शन बरोबर नासल्या कारणान ते सिर्वेज जे आसा ते टँकरांनी भरून ते धाडटा आणि ते धाडल्या उपरांत ते खंय डंप करता